प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुंवाचो 5वा विसवूर, वोड 1 ते 16 पर्यंत। John chapter 5 verses 1 to 16। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसाल्याक चोळून गेलो। जेरुसाल्याक शेळयां दारवंट्या कडेन एक तळय आसा। हेब्रेव भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात। ही ताची बांडावळ। तिका 5 तारागणां आसात। थंय कुड्डी, थोंटी, आरेन दोल्लोलीं असलीं खूब पिडेवंत पडलेलीं आसतालीं। ती सगळीं उदक आलतेलें म्हूण रावतालीं, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेंत देंवतालो आनी उदक आलयतालो। उदक आलतोच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो। थंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं। जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता। जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजे हांतून उखल आनी चल। आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपले हांतून उखलून चलूंक लागलो। तो दीस साबात आसलो। ह्या पासत बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आयज साबात, तुज्यान हांतून उखलून नजो। ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजे हांतून उखल आनी चल। तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजे हांतून उखल आनी चल अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो। उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय आनी पातक करिना, तातूंत तुका आनी कितेंय पाश जाय। तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें। आनी जेजू असल्यो वस्तू साबाता दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलेले। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एका दादल्याक जो 38 वर्सां बरो नासलो ताका बरो करता। आनी भाव भयणीनो, ही व्हडली मिलाक जी घडटा की जेजू ह्या मनशाक बरो करता, हाचें कारण कितें काय? आनी आयज आमकां कळोन येता की जेन्ना एक मनीस पातकान आसा, ताका सगळें दुयेंस, सगळी पिडा, सगळे आपले कुडीन वायट जाता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज जेजूचेर बावर दवरता, आमी ह्या संवसारान जें इतलें पातक आहा त्या पातकांक लागोन तें आमकां भावार्थीं पासून आमकां तें कश्ट भोगचें पडटा। आमी फुडें पळयता की मातवाचो 2रा विसवोर कशे भाशेन हेरोद बादशाहान ल्हान ल्हान भुरग्यांक जीं 2 वर्सां सकला आसलीं तांकां जिवेशी मारलीं। तांच्या पांय मायन कसलें पातक करूंक नासलें, त्या भुरग्यांनी कांय वायट करूंक नासलें, पूण हेरोद बादशाह एकदम भिरांतीन आसलो की ताजो जागो कोण घेतलो म्हणून। आनी ताणें आतां जो कोण कांयच वायट करूंक ना तांकांय त्रासान उडयले। आनी भाव भयणीनो, आमी पळयता की जेन्ना कोण पातक करता, वायट जिवीत जियेता, तीं आतां पातकान बुडल्या म्हणून तांच्या कुडीन तांकां सगळी
पिडा रोग येता आनी ती कोश्टान जियेतात. आनी एक कारण भाव भयणीनो ज्या लागून कोण दुयेंत आसत आमी आयच्या शिवर्तमान पळयता जुवांचो 9-20 ज्या जाग्यार एक मनीस आमी पळयता की जेजून ताका ल्हानथान बरो केलो आनी कित्याक केलो देवाची महिमा दाखोवपाक. जेन्ना तो ल्हानथान बरो नासलो जेजून ताका बरो केलो आनी ती महिमा देवाक मेळ्ळी आनी जेजून ताका बरो केलो. पूण आयच्या शिवर्तमान आमी पळयता की हो जो मनीस 38 वर्सां बरो नासलो तो एक पातकी आसलो आनी भाव भयणीनो जेजून ताका बरो केलो ताजी पातकां ताका भोगशिल्लीं. पूण जेन्ना हो दादलो बरो जालो हांसून पासून ताणें पातकां सोडूंक नासलीं. हांगा थीं येतालो कितें उलयतालो आनी जेजू ताका मेळटा आनी म्हणटा होय म्हणटा तुका आतां देवान बरो केला पूण तूं आतां जी पातकां आसाय ती पातक सोडची नाय जाल्यार तुका आजून व्हडली पिडाव घेतलो कितें तुका वायट जातलें. आनी आयजच्या शिवर्तमान आमकां कळोन येता की भाव भयणीनो की जेन्ना आमकां देवाची पेखोणी मेवता आतां आमी पातक सोडून आमचो संबंद देवाशी घट करूंक जाय. आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. कितले फाटी देव आमच्या जिवितान मिलाग्री अजापां आमकां पेखोणी दिता पूण आमी वेळ काडून ताज्या उतरान आमी ताज्या उतराच्या संबंदान आमी वेळ काडिना ताजे बरोबर संबंद दवरिना. आमी धर्म करता मागणे करता पूण आमी संबंद दवरिना. आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां जेजू बरोबर हो संबंद घट करपाक ताज्या उतरान रिगून रावपाक. कित्याक आमी उतरान रिगून रावना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. सैतान आमच्या जिवितान येतलो आमकां पिडे रोग दितलो आनी आमी खूब त्रासान वयतलो. आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आमी उतरान रिगून रावप पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर पाळपाक आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत एक भावार्थीचें जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता आमी आयजतान देवाच्या उतरान रिगून रावया. तें पातक सोडून आमचो संबंद जेजूशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान घट दवरया आनी हें क्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.